हगाय. देव मंदिर नव्यान बांदूंक फर्मावणी. चॅप्टर 1. डारियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हगाय प्रवाद्या उदेशीं शेयाल्तियेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुडाच्या राजपालाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता जोशुआक, परम याजनिकाक सर्वेस्पराचें उतर अशें कळीत जालें. सोकतीवंत सर्वेस्पर अशें सांगता: सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक अजून वेळ पावूंक ना अशें ही पोरजा म्हणटा. आनी हगाय प्रवाद्या उदेशीं सर्वेस्पराचें उतर अशें कळीत जालें. ह्या घराचें घडटान जालां आसता असल्या वेळार तुमच्या लांब रूंद घरांनी जिवंक तुमकां पुटवता. देखून आतां सोकतीवंत सर्वेस्पर अशें सांगता: तुमची वागणूक कसली ती बरे भाशेन चिंतून पळयात. तुमी जायतें वंपलां पूण थोडेंच लुंवलां. तुमी खातात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. पियेतात पूण केन्नाच तुमची तान भागोना. न्हेसतात पूण तुमकां ऊब मेळ्ळो ना. दिसवडेकार आपलो दिसवडो घेता पूण बुराक आसलेले पोतयेन तो घालता. सोकतीवंत सर्वेस्पर अशें सांगता: तुमची वागणूक कितें कात ती मेहनतीन पळयात. दोंगरात चडात, मोदेर हाडात आनी घर नव्यान बांदात. तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हजी महिमा परजळायतल्यो म्हणटा सर्वेस्पर. आपणाक खूब मेळटलें म्हूण तुमी रावताल्यात, पूण भोव थोडें तुमकां गावलें. जेन्ना तुमी पीक भितर हाडलें तेन्ना हांवें तें उबोवन उडयलें. आनी कित्या पासत उलयता तो सोकतीवंत सर्वेस्पर. कारण म्हज्या घराचें निसणटण जालां आसता तुमी सगळीं आपआपल्या घराच्या वावरांत बुडलोलीं आसात. देखून मोल्वान पावस आडावन दवरला आनी प्रिथुमेन आपलें उत्पन्न बंद केलां. जमनीचेर आनी दोंगराचेर, धान्या गोट्याचेर, नव्या सोऱ्याचेर, आजेनितांच्या तेलाचेर आनी जमनीच्या सगळ्या उपादानांचेर, मनशाचेर आनी जनावरांचेर आनी सगळ्या तुमच्या कोश्टांचेर हांवें दुकोळ धाडला. जेरुबाबेलान, शेयाल्तियेलाच्या पुतान, परम याजनिका जोशुआन, जेहोजादाकाच्या पुतान आनी लोकाच्या सगळ्या उरलेल्या जोम्यान सर्वेस्परा तांच्या देवाच्या ताळ्याक चोत्रायेन कान दिलो. तशेंच हगाय प्रवाद्याच्या उतरांक कित्याक सर्वेस्परा तांच्या देवान ती कळीत करूंक जाय ताका पाठयलो. आनी सगळी पोरजा सर्वेस्परा फुडें भिरांतीन भरली. तेन्ना हगायान सर्वेस्पराच्या संदेशकारान सर्वेस्पराचो निरोप पोरजेक दिलो. तुमच्या सांगाता हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्परान जागृत केलो जेरुबाबेलाक, शेयाल्तियेलाच्या पुताक, जुडाच्या राजपालाक आनी तेच परी जोशुआक, जेहोजादाच्या पुताक, परम याजनिकाक. तशेंच ताणें जागृत केलो पोरजेच्या सगळ्या उरलेल्या जोम्याक. तीं सगळीं आयलीं आनी सोकतीवंत सर्वेस्परा तांच्या देवाच्या घराच्या कामाक लागलीं. हें 6व्या म्हयन्याच्या 24व्या दिसा घडलें. देवाचें उतर हें.